आज हांगासर जे गाळवाडा गव्हर्मेंट शाळा आसा हांगासर राती एक चोरी जाल्ली आसा आनी हे चोरांनी सायडीचे जे शाळेचे दार आसा ते फोडून तेंचो एक करोके स्पिकर तशेंच सरस्वतीची मूर्ती आनी देवाचें सगळें सामान त्याच प्रमाणे काल तांकां एक प्रोजेक्टर डोनेट केल्लो तो प्रोजेक्टर नवो आनी तशेंच तांकां 3-4 तेंच्यांनी कबर्डां ओपन केल्लीं आसा आनी जे पासबूक आहा बँकेचे ते अस्तव्यस्त उडयल्ले आसा. सो आतां सद्या पोलीस तपास काम आपलें चालू केल्लें आसा आनी लोकल्सूय हांगासर जमल्या तेन्ना भुरग्यांक सद्या क्लासींतल्यान भायर दवरून आतां दुसऱ्या क्लासीन म्हणल्यार दुसऱ्या रुमान तांकां शिफ्ट केल्ले आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन सद्या चालू आसा. शाळेन आमचो एक प्रोजेक्टर डोनेट केल्लो आमकां तो व्हेलो आनी मायक सिस्टम कारोगे मायक सिस्टम आशिल्लो तोय व्हेलो आनी आमी सरस्वती जेन्ना देवाचें सामान आशिल्लें जे दिवली म्हूण तांब्याचें तें व्हेलें अशें करून आमकां म्हाका दिसता एक 60-70 हजारांची लॉस जावंक शकता आनी बाकीचे 4 आलमारी फोडल्यो त्यो डॅमेज केल्यो आलमारी आनी आमचे 2 रूम आसा 2 रुमाचे एक रूम ओपन केलो ना त्या रुमान कांय नाशिल्लें तेंच्यांनी ती खिडकी ओपन केली आनी पळयलें की त्या रुमान कांय नाशिल्लें आलमारी नाशिल्ल्यो दुसरो रूम ओपन केलो त्या रूम ते 2-3 लोकां तोडून व्हेलीं. पयली गेट ओपन केली मागीर सायडीची गेट ओपन केली फ्रंट गेट ओपन केली ना कित्याक फ्रंट गेट कळटली म्हणून केली नासतली सायडीची गेट ओपन केली आनी मागीर आनी एक ग्रिल्स गेट आशिल्ली ती ओपन केली आनी मागीर दार आशिल्लें त्या दाराचें लॉक फोडलें आनी भितर एंट्री केलें तेंच्यांनी आनी आनी पेपर जे अस्तव्यस्त उडयले पेपर जे टिचरीचे चॅकबूक म्हण वा बाकी पेपर डॉक्युमेंट आसा ते अस्तव्यस्त उडयले आनी हे चोर म्हाका दिसता एक गांवठी चोर आसतले. हांव मागतां की हेंचे कडेन आमचे फोंडा पुलीस स्टेशन जे आयले ते पंचनामा करपाक हांकां बेगीन धरचें आनी बरी ख्यास्त जावची. निरंकाल गाळवाडाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक